काणकोणाक कितल्या लोकांक काणकोणाची परिस्थिती बरी जातली. उदाहरणार्थ म्हजो खोतीगांवांतलो बड्डे गांव घेतलो तर जायतली. तो पूर्णपणे 100% गव्हर्मेंटाच्या लँडाक आसा. लक्षात येलें. आणि गव्हर्मेंटाच्या लँडाक असल्यामुळे म्हणजे त्या वेळाचेर ठीक आशिल्लें की त्या वेळाचेर गोंय इंडिपेंडंट जाले उपरांत जे आसा कोण खंय घर बांदतालो कितें बांदतालो तो हिशोब नाशिल्लो. त्यामुळे आतां जी परिस्थिती आसा, आतां लोक शिकला, 4 जाणांक बरें घर बांदता जायतलें जाल्यार तो पूर्ण कायदेशीर घर बांदपाक शकना. कारण अशें मेळत थंय घर बांदतालो तो खंय लोन काडटलो आनी कितें करतलो तर ताका फॉर्मेलिटी करणेच शक्य ना. त्यामुळे ह्या सगळ्या कायद्यानुसार म्हाका दिसता जर समजा त्या लोकांक जर ती त्या जमनीची सनद मेळ्ळी आसत जर अधिकार मेळ्ळे असले जाल्यार ती तर रीतसर व्यवस्थीत आपलें घर बांदपाक शकतलो. आनी त्यामुळे म्हजें त्या संदर्भात सजेशन आसलें की गांवची परिस्थिती अशी आसा जशें काल मयेची परिस्थिती सांगली, जशें सत्तरेची मोकाशाची परिस्थिती सांगली, तशा तरेची परिस्थिती आमच्या खोतीगांवांत सुद्धा परिस्थिती आसा. त्यामुळे ह्या सगळ्या परिस्थिती लक्षांत घेवन आसा जो मूळ म्हजो जो समजा भुमिपुत्र आसा समजा ट्रायबल मनीस आसा जाल्यार आजही तो बाबा आपली स्वताची अशा ओन म्हणजे अधिकाराच्या हक्काची जमीन ना. त्यामुळेच म्हाका दिसता हो कायदो आसा तो योग्य आसा अशें म्हाका दिसता. सर कल्टिवेशन लोकांनी थोडें जाता कितें कल्टिवेशन कल्टिवेशनाक मग फॉरेस्ट रायट एक्ट आसा त्या एक्टानुसार तांकां 40,000 पर्यंत जमीन दिवपाची प्रोविजन आसा. म्हणजे तांणी त्या हातूंत जर घातलें आसत जाल्यार ते कल्टिवेशनाक घातलेलें आसा. समज घातलें आसत न्ही अजूनय तांकां घालपाची प्रोविजन आसा. घालपाचें